मडगांव पालिके भायर सकाळ फुडें लेबर धरून गवणे हेल्परांची गर्दी पडटा। त्रास योवच करतल्यांक हे कामगार हायजीनूय सांबाळनात। ह्यो झुंडी खंयच्यान येतात त्यो खबर ना। दुयेंसां पातळत म्हूण आनीक भय। ह्या मायग्रंट कामगारांक शारा भायर खंय तरी सुवात दिवची म्हूण एक्टिव्हिस्ट दोतोर व्यंकटेश हेगडेन आमदार आनी पालिकेक बरयला। सदां सकाळचे आमचे लेबरर क्लास लोक रावतात जे पळय खंय खंय काम करतात ते म्हणजे गवंडे किंवा बाकीचे लोक रावतात आनी हे लोक थंय रावतात। थंय येवन तांकां आमचे जे पळय कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते तांकां थंयच्यान व्हरतात। एक म्हणजे ते थंय रावले जाल्यार ते थंय गलिच्छ करतात सगलो। थंय ट्रॅफिक काडयतात, थंय तो भाग गलिच्छ करतात, थंय घाण करतात, थंय थुकतात, थंय मुततात। आज टीबी आसा, आज स्वायन फ्लू आसा गोंयांक आनी स्वायन फ्लू टीबी सारको जो रोग तो थुकेंतल्यान पसरता। तर तांकां थंयच्यान हटोवंकच जाय, पूण पुलीस बॉडी तांकां थंयच्यान थंय रावपाक आडकाठी हाडटात, ते आनी खंय तरी रावतात। पूण हाणे प्रश्न सुटना। हांवें एक मेमोरेंडम एक एप्लिकेशन आमच्या मडगांवचे MLAक दिलां, एक म्युनिसिपालिटीक दिलां की तांकां खंय तरी मडगांवचे भायर खंय तरी मडगांवचे सिटीचे भायर एक जागो दिवचो ज्या जाग्यार ते रावतले। तांकां येवन कॉन्ट्रॅक्टर व्हरतलो म्हणटकच ही हो जो जागो आसा म्युनिसिपालिटी फाटलो भर शहरांतलो जो जागो आसा तो निवळ उरतलो आनी तो निवळ उरलो जाल्यार थंय आसपी रोग पातळचे नात आनी थंय आसपी लोकांची मनाय शांत उरतली। आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। इंटरनॅशनल असोसिएशन लायन्स क्लबान दवरले सरकारी शाळेन मेडिकल कॅम्प दवरिल्लो। डेंटल चेकअप आणि हेल्थ चेकअपय आसा एक कॅम्प आनी मागीर आमी टॉक दवरिल्ले आसा तांकां कॅरियर गायडन्स देन एडोलसन्स आनी रोड सेफ्टी वीक म्हणजे भुरग्यांक जी भुरगीं आतां 18 वर्सां जावच्या पयलीं म्हणजे फॉर एग्जाम्पल 8, 9, 10 ही भुरगीं आपल्या हातान व्हेहिकल घेवपाक सोदता। तर व्हेहिकल घेतना कितें करपाक जाय फॉर सेफ्टी जावं कितें करचें हें तांकां मातशें कळचें हाज्या खातीर आमी स्पेशल प्रोग्राम घेतिल्लो आसा। एवढे तरी सहज करू शकता मराठी कविता झेल्याचे मडगांवां नावेली विमोचन जाले। सर्गेस्त प्राध्यापक नारायण काटकराच्या यादीन हे पुस्तक। नारायण काटकरान त्या काळात ज्यो कविता बरयल्यो म्हणजे आज सुद्दां हांव अत्यंत हांव तेगेल्यो कविता आतां पळयतालो थोड्यो अत्यंत सोपी लँग्वेज म्हणजे सादारण खंयचोय शाळेंतलो भुरगो सुद्दां समजुपाक शकता अशी लँग्वेज आनी ताजी कल्पना म्हणजे आतां दिलीपान ताजे भारत देशा बद्दल ताजें कितें एक इमॅजिनेशन आशिल्लें तें वाचून दाखयलें म्हणजे जें आमकां सगळ्यांक दिसता आनी म्हणून तो म्हणटा की एवढे तरी सहज करूं शकता हांव कितें करपाक शकता कितें करपाक शकना तें सोडून दी कितें करपाक म्हज्यान जाता तितलें तरी कॉन्ट्रिब्युशन केलें जाल्यार खूब जालें म्हणजे आमी एनवायरमेंटलाचेर उलयता। सर्गेस्त संगीतकार अरुण दातेच्या जिवनाचेर आनी ताच्या संगीताचेर आधारीत मडगांवां संगीताची कार्यावळ जाली। नवा शुक्रतारा एकदाही मनासारखा तू न झाला समाजा सखा कशासाठी
राज्य कायदो सेवा प्राधिकरण आनी जिल्लो कायदो सेवा प्राधिकरणान पणजी कोर्ट ते दोनापावला मेरेन सायकल रॅली दवरिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.